नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. प्रादेशिक आराखड्याच्या राज्यस्तरीय समितीक मुहूर्तूच ना. म्हयनो जालो उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री फायल दुखलतात एकामेकाचेर. लायसना अजूनय केस टू केसेस. खासा रिपोर्ट. मांडवीतल्या कसिनोचेर कारवाय करपाक पणजे महापालिका अपेशी. बीजेपी पॅनलात 5 वर्सां पयलीं दिल्ले उतर. कसिनोक लागून शारात गुन्हा वाडले. बॅटल कॅपिटलात. खासा रिपोर्ट. बीजेपीचे पणजी फस्टाचो मुख्यमंत्री रक्षा मंत्र्याच्या हजेरीत महापालिकेचो जाहीरनामो. मार्केटाची तिसरी फेज, पार्किंग सिस्टम, ऑनलायन टॅक्स, मळापाटो लायब्ररी, पुलांची आश्वासना. शिक्षण माध्यमाचेर संघाचे कसलेच मिसअंडरस्टँडिंग ना. सगळे अंडरस्टँडिंग. मंचाची बीजेपीक जाप. वेलिंगकार म्हणटा बीजेपीच्या कर्मांक लागून संघाचेर परत रस्त्यार देवपाची पाळी. मार्शात दाबोळी विमानतळ रातचो 10 ते फांतोडेर 4 मेरेन विमान येरादारीक बंद. मंगळार 1 मार्च ते 31 मार्च मेरेन विमानतळाच्या धावपट्टीचे रिकार्पेटिंग. फ्लायटींचे शेड्यूल हल्ले. आणि साळगावकार एफसी रेलिगेशनांतल्यान साल्वार करपाचो अजून कोच संतोष कश्यपाक विश्वास. प्लेयर बरे पूण परत परत काय सदाच्यो चुको खंय पडटात म्हारग. खबरो विस्तारान. प्रादेशीक आराखड्याच्या राज्यस्तरीय समितीक मुहूर्तूच ना. समिती नेमका सरकाराक कशेच जमना. प्रादेशीक आराखड्याचेर सुचोवण्यो घेवन 1.5 म्हयनो जायत आयलो. मात समिती केन्ना काय म्हणून विचारल्यार मुख्यमंत्री पार्सेकार आणि उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस सध्या एकामेकाचेर धुकलतात. म्हयनो जालो हे अशेंच चल्लां. फाटल्या म्हयन्याभरात रिजनल प्लानाची फायल फक्त नाचयली. एक्शन कांयच ना. बांदकाम लायसना अजूनय केस टू केसूच. पळयात रिपोर्ट. प्रादेशीक आराखड्याचेर सुचोवण्यो घेवपाचो निमणो दीस जावन आतां 1.5 म्हयनो जायत आयलो. मात राज्यस्तरीय समिती नेमपाक सरकाराक कशेंच जमना. समितीचेर खरे मुख्यमंत्री धरून चडशे एक्स ऑफिशियो सरकारी अधिकारीच आसतात. फकत 2 वा 4 अधिकारी प्लॅनिंग, आर्किटेक्ट आनी आराखड्याच्या मळावेल्या प्रोफेशनल नेमपाचे असतात. तेच नेमपाक सरकाराक जमना. तीच नांवां थारोवपाचेर सगळें आडकलां. मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री रिजनल प्लानाची फायल एकमेकाचेर धुकलीत आसात. पळयात 8 फेब्रुवारा सावन दोगांचें कितें चल्लां तें. फॉर्म जावना कारण ती कमिटी फायल रेडी करून सीएम आयज येवपाचो आहा. सीएम आयजच गेला शुक्रारच्यान. 10 दीस जाली. हय जाणा. तेजे पयलीं हांव 2-3 दीस दुबय गेल्लो. हांगा येयला आनी तो भायर सरलो. कमिटीची प्रपोज कमिटी धाडल्या आनी सीएमा कडेन. फायल सीएमा कडेन शुक्रार दीस धाडल्या. नासलो 4 दीस नासलो. 2 जाण एडिशनल नांवां तुका सांगपाक म्हाका पार्टनर आनी पूण एक हायकोंटे आसता. दुसरे एक आर्किटेक्चर कॉलेजीचो वॉटर प्रिन्सिपल ना. म्हजे कडेन आयले आसता फायल. तुम्ही पेपरार छापून हाडल्या. म्हजे कडेन फायल आयल्या. म्हाका खुबश्यो गजाली तुमचे कडल्यान कळटात. बजेट टेबलार पावच्या आदी बरें पडटा तें. स्टेट लेवल कमिटी अजून फायनल जावन नासता रिजनल प्लॅना खातीर. म्हाजे कडसून फायनल जावन सीएमा कडेन गेल्या. तितके सुंदर शिरकल्या ती जातले रे 2 दिसांनी जातले ती. सोपस्कार चालू आसतले. रिजनल प्लॅन सांबाळणाऱ्या खाता टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट, जेचो डेप्युटी सीएम हो तेचो मंत्री आसा. त्यामुळे त्या मंत्र्याचे त्याने उलोवचें. हांवें कित्याक सांगलें. पूण म्हज्या अंदाजान ती प्रक्रिया जाल्ली आसत किंवा हातूंत प्रक्रियेंत आसात. रिजनल प्लॅनाची फायल आतां पळोवपाक. अरे गोंयान 12 मंत्री आसात. सगळ्यांक हांवें कामां वांटून दिल्लीं आसात. तांची खातीं आसात. हेल्थ सांबाळटा. तुमी हेल्थाचो म्हाका विचारलो. आतां रिजनल प्लॅनाचोय म्हाका विचारता. त्या मंत्र्यांक विचारा मरे गजाली. वाय आय शूड बी आन्सरेबल टू ईच अँड एवरीथींग. पळय हांवें एक फावट धाडले सीएमा कडसून म्हाका पत्तून येयल्या फायल. पत्तून म्हाका सीएम फ्री गावना डिस्कशन करपाक. जातलें न्ही. तितून घाई कांय नासता. तितून कोणाक घाई आहा म्हणून म्हाकाय कळना. इट विल टेक इट्स ओन टायम. there is no time frame for that. Time bound है they. It will be done. We are trying to do it fast because somehow I was in Delhi for 1 week.
CM was here. Now I have come. I am not getting time to go and meet him. Today is my day in Mapsa. फाल्यां पळयता हांव जरूर. सध्या रिजनल प्लानाची फायल फ्रांसिसाच्या टेबलार आसा. सही करतले जाल्यार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोगूय जाण खंय सामके बिजी. रिजनल प्लानाची राज्यस्तरीय समिती जाग्यार पडना. दोगूय जाण गोंयची गल्ली सावन दिल्ली मेरेन भोंवतात. मात रिजनल प्लानाची समिती नेमूंक तांकां खंय वेळ ना आनी त्या समिती शिवाय प्रादेशीक आराखड्याचें काम फुडें वचपाक शकना. तो मेरेन बांदकाम प्रकल्पांक केस टू केस बेजीस लायसनां दिवंक सरकार आनी TCP मेकळी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. महापालिकेचे हे वेंचणुकेतूय मांडवीतले कसिनो घडये परत तकली वयर काडटले. महापालिकेच्या BJP पॅनलान फाटल्या वेंचणुकेत मांडवीतले कसिनो थंयच्यान बंद करपाचें उतर दिल्लें. मात 5 वर्सां जालीं महापालिकेक कसिनोच्या कांयच करपाक जमलें ना म्हणून एक्टिव्हिस्ट उलयतात. BJP सरकारान कॅसिनोचेर यू टर्न मारलो आनी महापालिकेंतले BJP पॅनलाचोय तेच जाला. प्रुडंटाच्या बॅटल कॅपिटलात कॅसिनोचेर रिपोर्ट. पणजेची वेंचणूक मागीर ते विधानसभेची आसूं वा महापालिकेची, कॅसिनोंचो विशय आनी आरोप प्रत्यारोप दावे प्रतिदावे आसाच. कॅसिनोंक जाहीरनाम्यांनी बरेपैकी सुवातूय मेळटा. 2011चे महापालिका वेंचणुकेत पणजे शारा लागसार मांडवीतल्या कॅसिनोंचेर उपाय काडटले म्हूण तेन्नाच्या BJP पॅनलान उतर दिल्लें. 5 वर्सां सोंपलीं, कॅसिनो थंयच आनी BJP थंयच. जेन्ना CCPन प्रॉमिस केल्लें, जेन्ना BJPन प्रॉमिस केल्लें की वील बॅन द इलिगल कॅसिनोज विदीन सिटी लिमिट्स, ताचो अर्थ ते जाणा की ते इलिगल कॅसिनोज आसा. म्युनिसिपालिटीचो एकूय इन्सिडंट ना की तांच्यांनी एक तरी एक्शन घेतल्या इलिगल कॅसिनोचेर. तर तुमी जर जाणा की खंयचे इलिगल कॅसिनोज आसात तांचेर एक्शन घेवंक जाय आसलें. कॅसिनोंक लागून पणजेत गुन्यांव खंय वाडल्यात. कॅसिनोंच्या जंक्शनांचेर टॅक्सीवाले मदींच रस्त्यार रावतात आनी DB मार्गार ट्रॅफिक जॅम जाता. टॅक्सीवाल्यांची गँगवॉरांय पणजे जाल्यात. ते भायर ATMां फोडप, शिनळके सारकिल्यो गजाली वाडल्यात म्हूण आम औरत आदमी अगेन्स्ट गॅमलिंग म्हणटा. You know that if within the vicinity of a casino, you will always find high rate of addiction, and you will find in Panjim the number of people getting addicted to gambling has risen. And I need not tell you the incidents that have happened right from the stoning of the police station. It was related to casino. Then ATM crimes also related to casinos. We had a murder relating to casinos. We have had family disputes and violence, domestic violence in the family increasing. There have been cases of death. There has been cases of suicides, and all these are linked to the casinos. शारान वता वता थंय कॅसिनोंच्यो जायराती, धरून रोड डिवायजर आनी ट्रॅफिक सायनबोर्डांचेर. महापालिका कॅसिनोंच्या येणावळीचेर चलता म्हूण एक्टिव्हिस्टांची टिका. CCP कॅनॉट बॅन द कॅसिनो इन द सी. पण शहरान जी कॅसिनोची ॲडव्हर्टिजमेंट जाता ती CCP कॅन डेफिनेटली बॅन इट, की आमचें मोरल पॉल्युशन जाता आमच्या सिटीन म्हणून. पण ते करचे सोडून CCPचे बोर्ड्स जर तुम्ही पळयले ताचेरूच तुमकां कॅसिनोजचे बोर्ड्स दिसतात. सो CCP इज ॲडव्हर्टायझिंग द कॅसिनोज अशें म्हाका तरी दिसता. This is not banning. This is giving false promises to the people. The illegal parking चल्ला, रस्त्यांचेर गर्दी जाता कॅसिनोच्या टॅक्सीसची. Is that a space created by CCP? आश्वासनां जाहीरनाम्याने जुळली. चालू मंडळाची 5 वर्सां जाली. कॅसिनो धंदो तेजीत. आता नवी वेंचणूक आयली. फुडल्या 5 वर्सांक नव्या पॅनलांचे पणजेकारांक नवे जाहीरनामे. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आणि देवेंद्र गावकार. पणजे BJPच्या पणजी फस्टान जाहीरनामो काढलो. मार्केटाचो 3रो टप्पो तडीक लावप, ट्रॅफिकाचो प्रस्न आनी पार्किंग जाग्यार घालप, मळा ते पाट्यावेल्या राबरीचो नवो पूल, टॅक्स भरप ऑनलायन, हुवारमुक्त पणजी असली कितलीशीच आश्वासनां BJPन दिल्यात. रक्षामंत्री पर्रीकार, मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी पणजेच्या आमदाराचे हजेरी जाहीरनाम्याचे विमोचन जालें. BJP महापालिकेचे 21 सीट काडटा म्हणून पर्रीकाराचो दावो. डिफेन्स एक्सपोचर केलो आमकां कांय जाणांनी हालोवपाचो प्रयत्न. म्हणजे मागीर उदाहरण कितें दिवप, अंजदीव आयलँड नेवीक दिलें आनी आतां नेवी आमकां थंय वचपाक दिना. हें उदाहरण कोणें येयलें? BJPन दिलें, BJPच्या काळान दिलें. काँग्रेसच्या काळान तुमी काडून रवी नायकान काडून हें दिलें. त्या वेळार तुका कोणें थारायल्लो कॉन्ट्रॅक्ट करपाक? म्हणजे प्रश्न काँग्रेसीन निर्माण करप
आनी बीजेपीन तो सोडप आनी बीजेपीन तो सोडयलो नाल्यार बीजेपी कॉम्युनल हे सगळे जे विरोधकान आसा तातूंत भितर बरेच जाणांनी राजकारणाचो पयशे करपाचो धंदो केल्लो आसा. अशा ह्या लोकांक गोंयच्या राजकारणा पासून जनतेन गेल्या इलेक्शनाक पूर्ण पयस धुकल्ल्या पळय ते आनीक 15 वर्सां तरी दवरूंक जाय. सांताक्रूजच्या आमदाराक खंय ताच्याच पक्षान धांवडायला. जेका काँग्रेसीचो आमदार म्हणून निवडलो तेकाच काँग्रेसीन भायर उडयलो. म्हणजे एक तर काँग्रेसीच्या लोकांक जनता निवडणुकीक भायर उडयता आणि चुकून निवडून दिले जाल्यार पक्ष भायर उडयता. मागीर ज्या मनशा खातीर आणि ज्या पक्षाच्या चिन्हार जनतेन निवडून दिल्लो मनीस आसता ताणें 5 वर्सां सरकार 5 वर्सां ताणें आपली कामगिरी सरकार पक्षाची असल्यार सरकार पक्षाची विरोधी पक्षाची असल्यार विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी करणे गरज असता. भारतीय जनता पक्षाच्या बाबतीत अशो गोष्टी जायनात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन कवस. घेऊया एक विराम.